ना आमचे एक हांगा नाला एक अरावंड 80 लाखाचो नाला आणि डिसिल्टिंग ते आम्ही काम सुरवात केला. पूण पावस जो अनसिजनल पावस आहा जो मेयान पावस पडला ऑगस्टान पडपाचो तसलो आणि सगळी कॅचमेंट एरिया जी आहा ऑल्दो आम्ही डिसिल्ट केल्ली आहा पूण कॅचमेंट एरिया रिवर सारकी भरल्या सगळ्या कडेन भरल्या. सो उदक पडते येता. थोड्या जाग्यांनी अशें जाला की जो उदकाचो फ्लो आशिल्लो तो म्युनिसिपालिटीन आपले डेब्री डंप करून जी सुडाचे जमनीन कदंबा बस स्टँडाच्या सायडीन डंप केल्ले आहा आणि उदकाक वचपाक वाट मेळना. सो ताजे खातीर आमी आतां स्टेडियमाचे एसएजीचे स्टेडियमाचो स्टाफ वॉटर रिसोर्साचो कॉन्ट्रॅक्टर आनीक सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो एकलो प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्च्यून ताका वापरून हो जो इश्यू जाला जो म्हळ्यार खूब कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या कामान तांणी मॅन होल फोडल्या 5 मॅन होल फोडल्या सिवरेज उदक लोकांच्या घरांनी येवपाक लागना. पण हे जायज ज्या म्हळ्यार अर्जंट बेजिसाचेर हे सोल्युशन काडचें पडटलें. हांव तांचे एसी कडेन उलयलां तांकां सांगलां तुमचे कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी टॅक्स करा आनी हे प्रायवेटली आमी हें काम करून घेतलें. आतां WRDचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगलां आमी तूं असोच आमकां हेल्प कर तो हेल्प करतलो. एसएजीचे तांचे भशेन लेबर बिगर घालतले आनी स्थानीक मनशांक आमी सांगलां की कोणाक बोटां दाखोवपाचें ना. आज तुमी फुडें येयात तुमी आमकां दाखयात दुसरे ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ वॉटर थंय आमी डिसिल्ट करतले मशिनां वापरून. पळय हांगा सरकार आनी लोक बरोबर काम करपाची गरज आहा आनी सरकारान मातशें डिजास्टर मॅनेजमेंटाक फंड्स चड दिवपाची गरज आहा. हें जर उदक जें साठलां तें जर क्लियर केलें ना जाल्यार ज्यांची मातयेची घरां बी आहा ती घरां पडटलीं आनी हे सगळे जे एफेक्टेड लोक आहा ते स्थानीक नीज गोंयकार हांचे खातीर मागीर आमी बोवाळ करचो पडटलो आनी सरकारान ताका पयशे दिवचे पडटले. सो आतांच जंय उदक आमच्यान सोडूं येता थंय आमी उदक सोडपाक ट्राय करूं ते ऑन ग्रावंड रावन आमी हें करतले. हातूंत बेसीक फॉल्ट आहा की डिसिल्ड ड्रेन्स म्युनिसिपालिटीन केल्यो ना. म्युनिसिपालिटीन केल्यो ना पूण हांव म्हजे प्रायवेटाचेर करूंक सोदतालो. तें हांवें काम सुरवात केलें वॉर्ड नंबर 1. म्हाकाय सपना पडूंक ना की इतले बेगीन असलो पावस येतलो. तो आतां पावस आयिल्लो आहा. सो वी हॅव टू टॅकल इट, वी हॅव टू फेस द सिच्युएशन एंड वी हॅव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ द गव्हर्मेंट, विथ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स एंड दोज हू आर अफेक्टेड. वी आर डुईंग इट. एरिया जी आहा ती वॉटर बॉडीची म्युनिसिपालिटी डंप कशी केले ते एक्चुअली वॉटर बॉडी न्ही ती ते एक्चुअली जागो एक शेत जी सुडान एक्वायर केल्ली थंय ताणें भरून 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 तांकां जागो ना जालो सो तांणी तें भरलें. भरून आतां इतलें भरलां की उदक वचपाक जाय उदकाचो ट्रेडिशनल वॉटर वे वॉटर पाथ तो जर ब्लॉक केलो थंय उदक रिवर्स येता आनी रिवर्स येवन लोकांच्या घरांनी भरता. ते आमी क्लियर करचे पडटले मशीन घालून ते आतां करता आमी. आतां तूं मेळ करून कांय फायदो ना. आतां वी हॅव टू रायज टू द ओकेजन एंड सॉल्व द इश्यू.